फाटल्या 2 वर्सांच्यान मुळगांव गावात मायनिंग प्रश्न धुवत आसा। बफर झोन निश्चित करात, मायनी वयली रातपाळी बंद करात आणि गांवचे हेर प्रश्न सोडयात, अशी मुळगांवच्या लोकांची मागणी आसा। हे फाटभुंयेर दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात एक बसका जाली। हे बसकेक पंचायत, कोमनीदाद, शेतकरी आणि देवस्थान समितीचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले। तो बफर झोन जो आम्ही कितलेशेच मिटिंगेन हांगा डेप्युटी कलेक्टराकडे रेज केल्लो, पण अजून मेरेन त्या बफर झोनाचे तेंच्यांनी कांयच करूंक ना। म्हणजे बफर झोन मार्क करून दिवचो आणि त्या प्रमाणे तेंच्यांनी मायनिंग सुरू करचो, पण टील डेट मेरेन तेंच्यांनी कांयच हे करूंक ना। जेन्ना ग्रामसभेन जेन्ना हो विशय येयलो तेन्ना ग्रामसभेन सगळ्या गांवच्या लोकांनी सरपंचाक सांगले की तूं एक डेप्युटी कलेक्टराक लेटर कर, जी आमची नायट शिफ्ट चलता ती बंद करची आणि जे बफर झोन डिमार्केशन करूंक ना। आता बफर झोन म्हटल्या बरोबर जे आमच्या गांवचे लोक जे आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेले आसा की 2021 जो आराखडो आसा त्या आराखड्या प्रमाणे जो बफर झोन मार्क केला त्या बफर झोना प्रमाणे तेंच्यांनी कंपनीन रावचे आणि तो डेप्युटी कलेक्टरा मार्फत आमकां तो डिमार्केट करचो, हो आमचो प्रश्न आसलो। आणि त्या खातीर पंचायतीन लेटर काडले। तेच्या पयलीं मानस बागान एक आमची सगळ्या लोकांची एक मिटींग जाली आणि त्या मिटिंगेनी लोकांनी प्रश्न रेज केलो की मायनिंग ऑपरेशन जे ह्या मानस बागा लोकांच्या घरा कडेन तेंकलेलें आसा आणि आमकां मायनी पासून धोको आसा, तेन्ना हेचेर जाता तितल्या बेगीन पंचायतीन कितें तरी तोडगो काडचो। ह्या खातीर पंचायतीन डेप्युटी कलेक्टर, PI म्हूण, मायन्स डिपार्टमेंट, इवन आमचो बिचोलचो आमदार आसा त्या आमदाराक पासून लेटरां केल्ली आणि त्या लेटरा प्रमाणे आयज आमकां हांगा डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग अरेंज केल्ली आणि त्या मिटिंगेन आमी स्पश्ट सांगलेलें आसा की जो पर्यंत बफर झोन मार्क जायना, 21च्या आराखड्या प्रमाणे बफर झोन मार्क करिना आणि नायट शिफ्ट जो पर्यंत बंद करिना तो पर्यंत मायन ऑपरेशन हांगासर आमी बंद करतले। समज जर लोक आता कितें आहा, आमच्या गांवचे लोक सारखे चवताळले आहा, जवळ जवळ 2 वर्सां जाली आमी प्रत्येक फावटी झगडटा। तर महेशान सांगल्या प्रमाणे चवथो डेप्युटी कलेक्टर, आता जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर नवो येता तेन्ना तेका पास्ट कितें आसता तें खबर नासता। तो परत आमकां विचार तुमचे कितें डिमांड आसा, कितें तुमचे प्रश्न आसा आणि ते आमकां सांगपाकूच थंय टायम वयता। आणि हे आमकां अशें दिसता की हे मुद्दामून करता काय कितें, जर डिले करच्या खातीर जावं लोकांक फटोवच्या खातीर अशें मुद्दामून जाता काय कितें, असो आमकांय संशय येयल्लो आसा। तांकां पयलींचेच डिमांड परते तांकां आमी हे करून दाखयले, सांगले, जेचेर आमचे अजून पर्यंत आमचो तोडगो काय काडूंक ना। पण कलेक्टरान आमकां आतां डेप्युटी कलेक्टरान एश्युरन्स दिला की जे आमी कितें आहा नायट शिफ्ट जावं डिमार्केशन ते लेटर करून मायनिंग डिपार्टमेंटाक लेटर करून हे करपाचें म्हणून हे केलां, सॉर्ट आउट करपाचें। हेजेर कितें जाता, एवरी टायम आमी मिटींग घेता, 2 मिटिंगांनी डेप्युटी कलेक्टर चेंज जाता। हेची आमी सरकाराक जाणीव करून दिता की आनी आमचे इश्यू सगळे थंयच उरता। डेप्युटी कलेक्टर चेंज जावन आतां म्हाका दिसता ही आमचे 5वो डेप्युटी कलेक्टर हांगा हे जाला आनी आमचे इश्यू तशे पेंडींग उरलेले आसा। म्हणून आमी सरकाराक एक उलो मारता की जेणे करून आमचे जो पर्यंत इश्यू सॉल्व जायना तो पर्यंत एक डेप्युटी कलेक्टर जावन तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हांगासर हे करचें म्हणून। गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत।